सोनवार 20 जुलै 2024 सांत अपोलिनारेस यादनीक आनी रगत साक्षी मुखेल व्होळ जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेळ करूंक लागले. नियाळाक आदार जेजू कायद्यांक न्हय पूण मनशांक अदीक मान दिता आनी लोक ताचे फाटल्यान वेता तें पळोवन फारिजेव जेजूचो घात घेवंक सोदताले. एक भाव मोगान आनी जबाबदारेन फिरगोजेंत वावर करतालो. लोक ताचो बरो वावर पळोवन आपलें सूख दूख सांगतालो. तो आपल्या लागीं जाता तो आदार तांकां दितालो. ताचे बरोबरचीं आपूण फोनाचेर आसतालीं, सारकें काम करिनासलीं, पूण ताच्यो ल्हान चुकी व्हडल्यो करून तो काम करिना पूण कावन्सिलींग करता म्हूण वडिलांक सांगतालीं. पूण तो हांसत्या तोंडान सगळें आयकतालो. असोच एक भाव जाणें ताका जायतें वायट केल्लें. ताचे कातीक दुयेंस जाल्लें. दोतोराचें वखद बरो जायना तें पळोवन एक पाद्रीशी गेलो. त्या पाद्रीन ताचेर नदर घालून म्हणलें, जाचें तूं नांव पिड्ड्यार करताय ताचे लागीं बोगसणें माग, तूं बरो जातलोय. आनी अशेंच जालें. घात आपणाक संतोश पेल्याक ही म्हणणी खरी. तूं दुसऱ्यांक वायट करताय तेंच वायट आयज ना तर फाल्यां तुका रावता. मिका प्रवादी आयच्या वाचपांत हेंच सांगता. जीं कोण खोट्टेपणांत चिंततात तांचें कोटा. दुसऱ्यांच्यो चुकी वो घात घेवंक चिंतचे बदलेक देवान तुका राखला आनी सांबाळला म्हूण ताका दिनवास आनी वाखाणणी दी. म्हजो थाराव बऱ्या वावरांत दुसऱ्यांक शाबासकी वो उत्तेजन दिवंक देवाच्याच आदारान वावुरतली.